सतीश जे आहा ते आतां फाटल्या दिसांनी आयकलेलें की तें क्लियर जालें, पूण आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार हे सेंटीज आतां परतून थिंगा डेवलप जाला. हेजेर आमची पंचायत कांय एक्शन घेयना म्हणून हें म्हाका दिसता. आमचो जो एअरपोर्ट आहा तो लँडींग झोन त्या सायडीन आहा. हे सेंटीज येवन एक फाल्यां सकाळीं आमचे रशियन फ्लायट जावं इंडियन फ्लायट जे देंवता, जे फॉरेन ट्युरिस्ट येता, तांकां हे कितले टेररिस्ट एक्ट जावं शकता. कोणीय थिंग येवन लिपोवंक शकता, कोणेय एक फ्लायट जावं शूट करून तो देंवपाक शकता. प्लेन लँडिंग जाता तो प्लेसीचेर तर हे भाशेन व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदल्यो. फाल्यां सडनली एक फाटल्या दिसा एक प्लेन ऑलरेडी पडलेलो थंय सी एरियर कितें तरी कंपाऊंड तुटून भायर येवन एक्सिडेंट जाल्लो आनी थंय पायलट मेल्लो एक पाटी. सो आतां ते भाशेन जायले जाल्यार ते आख्खें सोमतें काबार जातलें आनी खूब लोक मरून वयतलो, दाबोले आख्खें सगळें मॅश जातलें. कित्याक ती बिल्डींग बांदपाची पयलीं सद्या पिडीएन म्हाका दिसता स्टॉप करपाचें. मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी अरविंद खुटकारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. It's only during night hours we understand that they are coming over because their luggage and all everything is taken. They were removed from this place. They were asked to go to a safer place. As of now, there is no threat yet. But bird hit cases would be one of the concern. That is because of the garbage accumulated. Last time we had even instructed panchayats to keep this place clean, remove the garbage whatever was left out. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब.